नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दिप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। उत्तर गोंया खातीर शेक वांटपाची प्रक्रिया पर्यटन खात्यांत जाली सुरू। सोर्ती आनी हावजी वरवीं शेक वांटप प्रक्रिया आसा चालू। सावड्डे धड्या वयलो मोडिल्लो बस स्टॉप बेगोबेग दिवचो बांदून थळाव्यांची सरकाराक मागणी। सुरावलेचे अंडरपास नाल्याचे उदक येरादारी करपी लोक काडटात त्रास। अंडरपासाचे बांदकाम फेल। इथेनॉल प्लांटाच्या नावान सरकार घेवंक सोदता गोंयकारांच्यो जमनी। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप। दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेच्या लाभार्थ्यां खातीर आता बँक अकाउंट नंबराची आधार कार्डा कडेन जोडणी बंधनकारक। 3 म्हयन्यां भितर जोडणी केली ना जाल्यार पयशे जातले बंद। आणि दिवाळी पावली लागीं पणजेचो बाजार दिवाळीच्या सामानान सज्ज। खरेदी खातीर लोक देवल्यात बाजारात। आता खबरो विस्तारान। उत्तर गोंया खातीर शेक वांटप्यांची प्रक्रिया पर्यटन खात्यान सुरू जाली। ह्या वेळार शेक धनी व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले। सोर्ती वरवीं आनी हावजी करून ही शेक वांटप प्रक्रिया आसा। शेक पॉलिसी वरवीं विभाजन जाल्या उपरांत जागे वांटपाची प्रक्रिया आसतली। गोवा टुरिझम तर्फे शेक अलॉटमेंट सुरू जाल्लेलें आसा। काम सुरवात जाल्या शेक अलॉटमेंट करपाक। 3 कॅटेगरी शेक अलॉटमेंट जाता। फर्स्ट म्हणटा ती अबाव 5 years ऑफ एक्सपिरियन्स, ती फर्स्ट कॅटेगरी। हितून तांकां 80% वांटो मेळटा। दुसरी म्हणटा ती 1 to 4 years कॅटेगरी। सेकंड कॅटेगरी हितून तांकां 10% वांटो मेळटा। एक तिसरी कॅटेगरी आसा ती एक्सपिरियन्स कॅटेगरी। तितून तांकां 10% असो वांटो मेळटा आनी तितून लॉटरी काडटात। कोणाची लॉटरी लागतली कशें कितें की ती ड्रॉ काडटा आनी जे हावजी सिस्टम जे आसता तितून नंबर हे करून ती नंबर काडटात आनी कोणाच्या फॉर्माक तो नंबर मॅच जाता, ते जे एप्लिकेशनाक तो नंबर मॅच जाता ते अकॉर्डिंगली ते शेक तांकां अलॉट करता। फर्स्ट नॉर्थ गोवाचे हांगासर घेतले पणजे शेक अलॉटमेंटाक। नॉर्थ गोवान कोळंगूट सावथावडो हो पयलो पार्ट येयलो। तितून 3 कॅटेगरी वायज सगळें डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसा। आतां जागो अलॉट करतले खंयचे स्पॉट कोणाक दिवपाचे तेजी आतां परत एक लॉटरी जातली। आतां मागीर फुडें वचून सगळे वाडो येतले। मागीर काजोळे म्हणात, अणजुणा म्हणात, वागातोर हे सगळे हांगासर जातले। सावथ गोवानूय पासून चालू जाल्यात सेम सिस्टम कलेक्टरेट बिल्डिंगान थंयसरूय अलॉटमेंट चालू आसा। टोटल 1400 एप्लिकेशन येयला आनी 1400 एप्लिकेशना मदले फक्त 359 लोकांकच चॅक मेळटले। आतां लॉटरी चालू आसा। पळोवया कोणाचें नशीब कशें हें जाता तें। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुरेश नार्वेकार। सावड्डे धड्या वयलो बस स्टॉप मोडला। धड्या वयल्या लोकांक बसीक रावपाक हो एकूच बस स्टॉप आशिल्लो। त्याच रस्त्यान कोळशाचे ट्रक वतात। लोकांक रस्त्या कुशीक रावपाक त्रास जाता म्हणून सरकारान हो मोडिल्लो बस स्टॉप उबारून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। सावड्डे धड्यार फाटले 4 म्हयने जाले रस्त्या कुशीचो बस स्टॉप मोडला। धड्यावयल्या लोकांक बसीक रावपाक हो एकूच बस स्टॉप। ह्या रस्त्यान कोळशाचे व्हड ट्रक वतात। लोकांक रस्त्या कुशीक रावतलो जाल्यार सारकी सुवात ना। ग्रामसभेत लेगीत हो विशय थळाव्यांनी मांडिल्लो। पंचायत तशें थळावो आमदार हाचेर लक्ष दिना। सरकारान हो मोडिल्लो बस स्टॉप बांदून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। गेल ते ग्रामसभे हो इशू आमी मांडलेलो सरपंचा कडेन। तेन्ना आमकां एक एश्युरन्स मेळ्ळें की तो ताबडतोब जातलो म्हणून बस स्टँड, पूण तो बस स्टॉप जावना। तेन्ना आमी परत ग्रामसभा आसली तेन्ना परत तो क्वेश्चन घातलो की लोकांक थंय खूब त्रास जाता आनी थंय आतां मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन चालू जावपा, लोकांनी आतां खंय उबी रावपाचें बसीर वचपाक हो इशू आसा। म्हणटकीर आमी पंचायती कडेन मागलां की जाता तितली बेगीन तो बस स्टँड आमकां बस स्टॉप बांदून दियात, ना जाल्यार आमी वेगळी तयारी दवरल्या तो बस स्टॉप टेम्पररी लोकांक बांदून दिवपाची। ताका लागून हांव परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान पंचायती कडेन मागता सावड्डेच्या की जाता तितली बेगीन हो बस स्टॉप आमकां बांदून दिवचो। हो इशू आसा आमगेलो। आनी मेन एक वाट ती आमगेली 4-5 लाखाची वाट पंचायतीन बांदून दिल्ली, ती वाट टोटली ब्लॉकेज जाला।
ती वाट आमकां सुरळीत करून दिवची हे आमचो मेन प्रश्न आसा. बस स्टॉप आनी ती वाट लोकांक यो वच करपाची. तेणी कितें अश्युरन्स दिला? एश्युरन्स दिला की तेणी PWD कडल्यान कितें तरी प्रोसेस तेंगे चालू आसा अशें म्हणून सांगता. पूण आमी तेंकां फक्त क्वेश्चन केला 2 फॅक्टरी आहा मतदारसंघांतल्यान तेंचे कडेन तुमी कितें तरी फंड्स हाडून तो बांदून दिया आनी लोकांक खंय तरी ते रिलीफ दिया जे वतां उबी रावपा पडटा ते लोकांक पब्लिकांक. गोंयांत कसलेंय सरकारी काम जालें जाल्यार ते खंय तरी एक मोठे धमाकेदार अशें तेजें उद्घाटन करतात आनी कितलेशेच लाख खर्च करून केल्लें अशें ते सांगतात. पूण आयज आमी आसा धड्यार आनी तुमी पळोवंक शकता हो एक बस स्टॉप आहा. ते बस स्टॉप जो एकूच बस स्टॉप आहा ह्या धड्यावयले जे सकयल लोक रावतात तांकां हांगा उबी रावपा खातीर. पूण तुमी तेजी परिस्थिती पळोवंक शकतात. हो खंय तरी कसले कारणां लागून मोडलेलो आनी हाका 4 म्हयने जाले मोडल्यार तरी सुद्दां जी पंचायत आसा ह्या स्थानीक आमदार आसा हेजेर तेजें लक्ष वचना. आनी तो पळोवंक शकतात तुमी हेका सपोज कितें लावन समज सुद्दां पत्र्यांनी कितें बांदतलो जाल्यार सुद्दां तेजी परिस्थिती हांगा बांदपाक मेळना. आनी हो बस स्टॉप इतलो डेंजरस हेजेर आसा पोजिशनाचेर पळोवंक शकतात. जेन्ना टर्नार आसल्या कारणान खंय तरी हांगा लोक उबे रावले जाल्यार खंय तरी ट्रक जो ह्या कोणी गाडी येता कोळशाची गाडी येता हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो त्यो खंय तरी हांगच्यान वयतात ना खंय तरी लोकांचे चोडून वचपाक शकतात. आमचो बी एक हो मुद्दोय गाजलो आनी ते मुद्दे जे हांगचे स्थानीक लोक आसा तेणी म्हणलें की तुमच्यान समज हो बस स्टॉप जायना जाल्यार आमी खंय तरी माटो बांदता चुट्टे घालता वयल्यान नाजाल्यार तो एक बस स्टॉप बांदून घेवचो. आनी असली जेन्ना लोकांक प्रॉब्लेम जाता खंय तरी सरकारान दोळे उगडून पळोवपाची गरज आसा की हें अशें कित्याक जाता अशीं कामां ही कित्याक उरता 4-4 म्हयने. सो सरकारा कडेन स्थानीक लोकांनी मागणी केल्या की खंय तरी हो बस स्टॉप जो आसा तो खंय तरी मोठो बांदचो आनी सेफ जाग्यार बांदचो जे कारणान हांगा लोक पावसाक या खंय वताक हांगा उबे रावपाक शकतले. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. सुरावले अंडरपासात नाल्याचे उदक साचिल्ल्यान ह्या रस्त्याचेर येरादारी करप सध्या लोकांक कठीण जाला. अंडरपासाचे बांदकाम फेल अशी कागाळ लोक करतात जाल्यार थळावी पंचायत हो प्रश्न सुटाव करपाक अपेशी थारल्या. सुरावले अंडरपासाचेर नाल्याचे उदक साचिल्ल्यान ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करप सध्या थळाव्या लोकांक कुस्तार जाला. अंडरपासाचे बांदकाम अर्देकुटे कित्याक उरले, थंय नाल्याचे उदक कित्याक पावता काय हाची सारकी जाप थळाव्या पंचायती कडेन लेगीत ना. पंचायत वांगड्यांनी थळावो आमदार तशेंच भौशीक बांदकाम खात्या कडेन हे विशीं कागाळ केल्यार ते कानामनार घेनात अशी जाप दितात. आम्ही लेटर बी केला PWD लेटर बी केल्ले आसा आमी तेन्ना करता म्हणटाले ते पावसा लागून मातशें राविल्ले ते. मागीर काल मी परत फोन करून गेला ते आतां रॉबर बी घालून तेणी मातशें आतां पॅक करून दवरला. मागीर आपूण उदक सुकतकच मागीर आपूण करता म्हणून सांगलें ताणें. ते उदक खंयच्यान येता तें उदक खंयच्यान येता कांयच कळना ते म्हणटा जमनींतल्या शेतांतलें येता अशें म्हणटा ते. कोण PWD म्हणटा PWD म्हणटा. पूण तशें उदक येत उरलें मागीर तशें उरता ते आतां आमी पंप घालून ते सारकें करया म्हणल्यार मातशें 2 दीस दी म्हणलें तें. ते ऑलरेडी वॉटर लेवल आहा आनी ते उदक वचना. पयलीं एक ड्रेनेज आहा तेका ड्रेनेजींग सिस्टम जालना आनी पयलीं सद्याक आमी रेल्वेकूय दिला तेंगे तो क्रॉस बार आहा तेजी कोण गाडी मान उडयलो प्लस आमी PWD धाडला लेटर प्लस MLAकूय धाडला प्लस आमी रेल्वे आमगेले जे ऑलरेडी आमी सांगिल्लो पयर तेणें पोटहोल पुरोवन दिलें आमकां. तो बरो व्हडलो आहलो तो अंडरपासाक तो आहलो तो आनी तेका टॉप बसोवपा पडटा म्हाका कित्याक ती सिस्टम हें करपा ड्रेन करपा उदक. ते उदक खंयच्यान येता ते एक ड्रेनेज आहा तेका सारकी नॅचरल नल्ला आहा तेका टच तेका रिटेनिंग वॉल जाय आनी तेका एक सिस्टम जाय नल्ला आवट वचपाक. पूण ते उदक सेवरेजीचे काय ना 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 रेन वॉटर ते स्टॉर्म वॉटर आहा ते रेन वॉटर. पूण हे एस्टिमेट करतना कॉन्ट्रॅक्टरा बी खबर नासलें पयलें नासलें ते पयलें आसतलें न्हू इट्स टेक्निकली मातशें प्रॉब्लम जालो आहा तेका. केन्ना करता म्हटलं तेंचे अजून आमकां कांय येयलें ना केदो कोताय आनी केदो दिताय ते अजून आमचे हँड ओवर केलें ना तेमी इनॉग्रेशनूय केलें ना. तुमी खबर काडून आतां आमी दिला ऑलरेडी पयलीं रिसंटली दिला मिटींग एवरी मिटींग आमी दितात तांकां लेटर धाडा MLAकूय धाडा. अंडरपासाचे काम फेल जाला हो रस्तो सुविधे परस त्रास करपी थारला हे पंचायत वांगडी लेगीत मान्य करतात. मात अंडरपास केन्ना मेरेन सारको जातलो ताची जाप सध्या पंचायत वांगड्यांकडे ना. आमी सध्या आसा सुरावले हांगा सुरावले जो अंडरपास बांदिल्लो लोकांक वचपाक बरें जातलें म्हणून कारण हांगच्यान मुखारल्यान जो रस्तो आसा थंयच्यान ट्रेनीची गेट आसा आनी गेट आशिल्ल्या कारणान गेट पडटकीर हांगा ट्रॅफीक ब्लॉक जातालें
त्या खातीर हांगा सरकारान अंडरपास बांदिल्लो चर्चिल आलेमांव आसतना हो अंडरपास पास जाल्लो. आतां हांगा प्रॉब्लम असो जाल्लो आसा की 1 वर्स जाली तरीकय हांगा हो अंडरपास दोनी सायडीच्यान ओपन जाली ना. एक म्हणजे एक सायडच ओपन केल्या आनी एक सायडीच्यान दोनी ट्रॅफिक वता. आतां परतो एक प्रॉब्लम जाल्लो आसा की ह्या अंडरपासाक उदक भरलो, फाटल्यान पळयताले सगळें उदक भरता. हें उदक जें आसा हें एक नाल्ला आसा, नाल्लाच्यान येता आनी ही मातशी थोडी लो लायंग एरिया आसा. असो पयलीं अंडरपास फेल जाल्लो आसा जो कोमाक बांदिल्लो आसा तोय फेल जाल्लो आशिल्लो. थंयय पोंदाक उदक भरता. सो हांगा सांगिल्लें की जेन्ना अंडरपास बांदतना हांगा अशें जावपाना, आमी लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजी वापरतात पूण ही सगळी लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजी फेल जाल्ली आसा आनी हांगा उदक भरता. आतां जर ही सायड पळय दुसरी सायड जाल्यार हांगा चड उदक भरिल्लें आसा, रेबो जाल्लो आसा आनी कंटिन्युअस उदक आसा. आतां काय पावस ना. एक म्हणजे हांगच्यान जे सायडीचो नाला आसा त्या नाल्लांतल्यान हें उदक हे अंडरपासाक वता आनी थंय ते दोनी सायडीक भरता. परते म्हणलें जाल्यार हो जो दुसरी सायड जी आसा, दुसरो आर्म जो आसा अंडरपासाचो तो अजून पर्यंत तयार जालो ना. जेन्ना आमी पंचायती कडेन हाजे बद्दल खबर काडली ते म्हणटात की आमी वेळोवेळ PWD कडेन हाजो पाठपुरवठा करतात. तांकां लेटराय धाडिल्लें आसा, गेल्ले म्हयन्याकय लेटर धाडल्या पूण PWD सांगता आमी आज करतले, फाल्यां करतले, पूण PWD टायम मारीत व्हरता. कित्याक जाता तें आमकां खबर ना म्हणटात. आमी MLA कडेनय हाजे बद्दल पत्रव्यवहार केल्लो आसा. आमकां लास्ट जे एश्युरन्स मेळ्ळा, आमचे लेटराक रिप्लाय मेळ्ळा की ते येणाऱ्या 15 दिसां भितर जातले. पूण ते सांगते भशेन हांगा फक्त PWDन काल पर्यंत जे पॉटहोल पडिल्ले ते पॉटहोल रोबोल घालून पुरयल्ले आसात आनी कांयच काम जालें ना. मेन म्हणजे हांगा एक फूल टायम पंप जाय पडटलो, कारण हें उदक भायर मारपाक आनी अशें कडेन भायर मारचें पडटलें की तें उदक परतें येवपाना. अशें गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानीकर. सरकार इथेनॉल प्लांट हाडटा अशें सांगून जमनीचे गुड्डिलेसांव करपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केला. सरकारा कडेन व्हड व्हड इव्हेंट्स करपाक पयशे आसात, मात संजीवनी साखर कारखानो सारको करपाक पयशे ना काय असो प्रश्न तांणी गोंय सरकाराक केला. गोंय सरकार इथेनॉल प्लांटाची सपनां दाखोवन गोंयकारांच्यो जमनी गिळपाक सोदता. ह्यो जमनी उपरांत दिल्लीकार वा बिल्डर लॉबिंग्स विकपाचो सरकाराचो प्लान आसूये असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केला. 10 कोटी रुपया मोडून संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाची तांक सरकारा कडेन ना, मात व्हड व्हड इव्हेंट्स करपाक सरकारा कडेन पयशे कशे आसात असो प्रस्न अमित पाटकर हांणी केला. आतां शुगर केन फॅक्टरीचो जो इशू आसा, भाऊसाहेब बांदोडकरान ती फॅक्टरी हाडिल्ली, ते इंडस्ट्रियलायझेशन केल्लें. कितें विचार कितें आशिल्लो की त्या वाठारांतले लोक सांगें जावं, धारबांदोडा जावं, कुडचडे जावं, सावड्डे जावं, ह्या वाठारांतल्या लोकांक शेती करून तो शुगर उत्पादन करून ते एक वेवसायाचो दृश्टीन तो प्लांट बांदिल्लो. आतां गेल्ली 7 वर्सां जाली जेन्ना तांचे फाटीं एग्जिबिशन जाल्लें तेन्ना आमी गेल्ले. 7 वर्सां जाली सरकार त्या शेतकऱ्यांक फुटयत आसा. तांकां तो प्लांट रिपेर करपाक 10 कोटी रुपयाचो कितें एस्टिमेट आसा. पयलीं सरकारान सांगलें आमी करता, मागीर तांकां अमूक त्या टायमाचेर कॉम्पेन्सेशन दिता म्हूण सांगलें, तेंय धड तांकां कॉम्पेन्सेशन दिलें ना. आतां सरकारा कडेन 500 कोटी रुपया वर्साक आसा इव्हेंटाचेर मोडपाक, पूण तो 10 कोटी रुपया मोडून प्लांट बांदून ज्या शेतकरी वेवसायाच्या धंद्यान जे लोक आहा त्या शेतकऱ्यांक वयर काडपाक सरकाराचे प्रयत्न ना. म्हाका दिसता हो इथेनॉल म्हणटा आनी जुमला आनी ते इज अ लँडस्केप. सरकाराचो दोळो आसा की ती शुगर कारखान्याच्या भोंवतणी जो जागो आसा तो जागो कसो तरी हांकां काडून ते दिल्लीकारांच्या गळ्यान नाल्यार ते आंध्राच्या लोकांच्या गळ्यान घालपाचो हो प्रयत्न अशें म्हाका दिसता. शेतकारांच्या जमनीचेर दोळा आशिल्ले सरकार गोंयचो शेतकी मळ घटमूट कसो कितें करतलो? शेतकी मळार तरणाट्यांनी येवचे अशी फकत भाशणां जातात, मात प्रत्यक्ष शेतकारांक सरकारा कडल्यान वा शेतकी मळार येवपाक इत्सूक आशिल्ल्या तरणाट्यांक उर्बा मेळना असो आरोप अमित पाटकरान केला. सरकारान आसा ते शेतकऱ्यांक पयलीं वाचोवपाक जाय, तांकांच हें सरकार वाचयना. सो यूथ कसो एनकरेज जातलो म्हाका सांगा. आज गोंयान सरकारान शेतीक एग्रीकल्चरान प्रोत्साहन दिवन युथाक मुखार हाडपाक कांयच प्रयत्न केल्लो ना. फाटल्या दिसांनी जे पॅडीची सबसिडी आशिल्ली जी तांकां मार्चान मेळपाक जाय ती तांची जून जालो तरी तांची सबसिडी येवंक ना. मागीर आमकां वचून मोर्चा काडचो पडलो, ताचे उपरांत ती सबसिडी तांकां ग्रांट जाली. सो सरकार म्हणटा तो खंयच्याच दृश्टीन बारीक गरीब जनते बरोबर ना आनी शेतकरी वर्गातल्या लोकांक सरकार काबार करपाक सोदता. गौरीश सतरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण म्हळ्यारूच DSS लाभार्थ्यां खातीर आतां बँक अकाउंट नंबराची आधार कार्डा कडेन जोडणी बंधनकारक. समाज कल्याण खात्यान सोमारा परिपत्रक जारी केलें.
गोयच्या ज्येष्ठ नागरिकांक आर्थीक मजत दिवपाच्या हेतान सरकारान दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण चालीक लायल्या. ह्या येवजणे खाला जाणटेल्यांक, विधवा बायलांक, दिव्यांग व्यक्तींक, आर्थीकरित्या सक्षम नाशिल्ल्या बायल मनशांक, HIV तशेंच एड्स बाधितांक दर म्हयन्यात थेट त्यांच्या अकाउंटाचेर 2500 रुपया इतकी आर्थीक मजत मेळटा. आता ह्या येवजणेच्या लावार्थ्यांक सरकाराच्या समाज कल्याण खात्यान बँक अकाउंट नंबर आणि आधार कार्ड जोडणी बंधनकारक केल्या. 3 म्हयन्या भितून ही जोडणी करची पडटली, ना जाल्यार पयशे बंद जातले अशें ह्या परिपत्रकात नमूद केला. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर भायर काडला. ते म्हटल्यार दयानंद सामाजीक सुरक्षा जी स्कीम चालू आसा आनी ती सिनियर सिटीजन्स, विडो आनी हँडिकॅप डिसेबिलिटीज लोकांक जी ही स्कीम मेळटा तातूंत तांकां आतां एक सर्क्युलर काडला. ते म्हटल्यार जे पयशे तांकां बँकेन डायरेक्ट म्हणजे तेंचो जो बँक अकाउंट आसा तातूंत येताले तेतून आतां एक बदल जाला. तो म्हटल्यार तांकां ह्यान फुडें तेंचे जे आधार कार्ड आसतले ते आधार कार्ड नंबर लिंक करचो पडटलो आनी ताचे खातीर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तांकां 3 म्हयन्याचो पिरियडूय दिल्लो आसा. त्या 3 म्हयन्या भितून तांच्यांनी तेंचे जे आधार कार्ड आसा ते बँक अकाउंटाक लिंक करपाक जाय आनी सोशल वेलफेअरान वचून तांकां दुसरे एक फॉर्म मेळटले. ते फॉर्माचेर तेंचे सगळे डिटेल फिलअप जातले. समज जर तेंच्यांनी 3 म्हयन्या भितून ही समज जर सगळे जे बँक अकाउंटाक आपलो समज जर आधार कार्ड लिंक करूंक ना जाल्यार तेंचे पयशे होल्डार दवरतले अशी सुद्दां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान कळीत केला. जाल्यार हे सर्क्युलर सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय. विडो, सिनियर सिटीजन्स आनी जे डिसेबिलिटीज लोक, हँडिकॅप लोक जे आसतले तांकां ही स्कीम लागू जाता. तांच्यांनी हे जे आसा ते आपले बँक अकाउंटाक आधार कार्ड नंबर जो आसा तो लिंक करपाक जाय. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आशपेकर. दिवाळे खातीर पणजेचो बाजार सामानान सज्ज जाला. विंगड तरेचे आकाश दिवे बाजारात उपलब्ध आसात. 200 रुपया ते 1000 रुपया अशे आकाश दिव्यांचे दर आसा. इको फ्रेंडली वेगवेगळ्या कागदांपासून तयार केल्ले आकाश दिवे बाजारात विक्रे खातीर आयले. दिवाळी म्हणल्यार दर एका घरांत उजवाड फाकोवपाचो सण. दिवाळी खातीर लोक बाजारांतल्यान आकाश दिवे, पणट्यो, फोग, तोरण, प्लास्टीक फुलांचे हार आनी हेर सामान खरेदी करतात. पणजेच्या बाजारात लेगीत दिवाळीचे सामान विक्रेते खातीर उपलब्ध आसा. फाटले 2-3 दीस जाले लोक बाजारात दिवाळीची खरेदी करपाक येवपाक लागल्यात अशें दुकानदार सांगतात. आता दिवाळीची तयारी सुरवात करपाक लोकांनी केलेली आसा. म्हणजे केन्नाच्यान सुरू जाली, म्हणजे लोक येवपाक लागले? 4 दीस जाले स्टार्ट जाले. ओके. लोक 4 दीस जाले खरेदी करतात. हां, म्हणजे आकाश कंदिलांची रेट बीन कशी आसा? म्हणजे सायजी प्रमाणे 200 स्टार्ट आहा. हां, 200 ते 1000 पर्यंत सुद्धा रेट आसा. रेडीमेड येता, मागीर पत्र्याचे केल्ले आसता, वेलवेटचे येता, इको फ्रेंडली येता, हय. सादो पेपरूय आसता. इको फ्रेंडली तुमचे कडेन आसा? हां, इको फ्रेंडली म्हणजे गोंयच्या म्हणजे कोणी लोकांनी करून दिल्लेले बीन तुमी विकपाक दवरल्या? ना आमी स्वता करता. हां, ओके. गोमंतक TV खातीर वर्षा आशवेकर. फाटल्या कांय वर्सांच्या तुळनेत अंदू दिवचल तालुक्यात भाताचे पीक वाडपाची शक्यताय आसा. तालुक्यातल्या गांवगिरे वाठारांत सध्या भाताची लुवणी आनी मळणीची कामां नेटान सुरू आसात. सुरवातेच्या धुमाकुळा उपरांत हवामान संतुलित उरिल्ल्यान भात समाधानकारक पिकला. कापणी आनी मळणीची कामां सोंपा मेरेन पावसान कृपा केली जाल्यार अंदू 4 गोटे चड मेळटले अशी आस शेतकारांक आसा. हांव दीपक खेडेकर, सहाय्यक कृषी अधिकारी, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस बिचोले हांगा काम करता. आमचे ह्या वर्सा जे खरीप कल्टिवेशन जाल्लें तेजे पीक खूब बरें आयिल्लें आसा. लोकांची प्रतिक्रिया खूब बरी आयिल्ली आसा. आमकां साळ, मेणकुरा, माया, शिरगांव ह्या जाग्यार आमचे सगळें हार्वेस्टिंगूय बरें सोयीस्कर रितीन जाल्लें आसा. सो लोकूय खूश आसात की तांकां बरें भरघोस अशें पीक मेळ्ळेलें आसा. तशेंच आमचे फुडल्या सिजनाची बी तयारी चालू जाल्ली आसा आनी कांय भागान नांगरणी चालू जाल्ली आसा. सो अळसाणो घालपाची किंवा भाजी रोवपाची तयारी तेंच्यांनी चालू केल्ली आसा.
सो येता ते दिवाळे पर्यंत सगळे हार्वेस्टिंग कंप्लीट जातले अशें आमकां आशा आसा. आतां पर्यंत एक 75-80% हार्वेस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा. ताका लागून आमी सगळे बाय दिवाळी लोकांक सगळे हार्वेस्टिंग जावन तांकां एक बरी एक दिवाळी तांकां दिवाळे सण मनोवपा खातीर तांकां एक बरी संदी मेळटली अशें आमकां आशा आसा. दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात सध्या भाताची लुवणी आणि मळणीची कामां नेटान सुरू आसात. चडशे कडेन ही कामां पुराय लेगीत जाल्या. अंदू मिरगाचो पावस उसराव सुरू जाल्ल्यान भाताची लावणी कांय दीस म्हळ्यार सुमार 20 ते 22 दीस उसराव सुरू जाल्ली. भाताच्या लावणीची कामां हातात घेतकीच मजगती पावसानय धुमाकूळ घातिल्लो. ताका लागून शेतकार हुस्क्यात आशिल्ले. मात ताचे उपरांत हवामान संतुळीत उरले. संतुळीत हवामानाक लागून अंदू भाताचे पीक समाधानकारक आयला अशें शेतकारांचे म्हणणे आसा. फाटल्या कांय वर्सांच्या तुळेत अंदू 30 ते 35% भाताचे उत्पन्न वाडटले अशी आशा आसा. शेतकी खात्यानय तसो अदमास उक्तायला. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. म्हापशा शिवोले रस्त्यार मंगळारा टेम्पोचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान एक भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत 2 जाणांचो जीव वता वाचला, जाल्यार हो स्पॉट सध्या परत एक्सिडेंट जावपी डार्क स्पॉट जाला. देवतेचो रस्तो आशिल्ल्यान हांगा अपघाताचें प्रमाण वाडलां अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. ढाल पे ब्रेक फेल होने का आगे जब ढाल पे मोड़ पे आया तो दो बाइक को बचाने कहाँ से आया? मापसा से आया? मापसा से आया। कितना लोड है ये गाड़ी में? कितना टन है? ज़्यादा नहीं है, 1.5 टन माल है, 10-15 कुंटल माल है। अच्छा। और 2 बाइक को बचाने के चक्कर में मैंने राइट टर्न मारा, वहाँ पे गाड़ी पलटी हो गई, जबकि ढाल पे ब्रेक मेरा फेल हो गया था। आप ये गाड़ी कितने साल से चला रहे हैं? मैं 15-20 साल से चला रहा हूँ। तो आप अनुभवी हैं? अनुभव पूरा है, इसे कोई बात नहीं है। जब ब्रेक फेल हुआ तो आदमी को भी बचाना है। ब्रेक फेल हुआ? हाँ। अभी आप ठीक है ना? हाँ, और कोई किसी को इंजरी नहीं है? ब्रेक फेल होने का मेरे को टर्न लेना पड़ा, बाइक बचाया, तब पलटी हुई गाड़ी। I would kindly request the concerned authorities to do something about this way which they claim is a shortcut to parts of Sholem or parts of Mortim. But all the same, it is a very dangerous downhill wherein the authorities concerned should look into this matter. And this is not the first time this is happening. It has happened plenty of many times. And so my humble request to the government and to the panchayat or the municipality in Mapsa to stop heavy traffic coming down this slope, which endangers the life of many and even the property which is belonging to my sister. गोंयांत राष्ट्रीय खेळा सर्तीत शुभम देवनाथ हांणी पारंपारीक योगा खेळांत गोंया खातीर भांगरा पदक जिखलें. नव्यान आस्पावन घेतिल्ल्या ह्या पारंपारीक योगा खातीर जायते तरणाटे फुडें सरतात. तेच बरोबर तांकां बरें मार्गदर्शनाची गरज आसा अशी प्रतिक्रिया पारंपारीक योगाच्या खेळगड्यांनी उक्तायली. फिफ्थाच्यान योगा प्रॅक्टीस करता तेन्ना आमचे स्कुलान शिकयताली पी टीचर आसताली ते शिकयताले आमकां. तेन्ना त्या टायमार आमकां कोचीस अवेलेबल नासले. टील 10th स्टँडर्ड हांवें नॅशनल केला, मागीर कोरोनाचे गॅप पडले आनी प्रॅक्टीस गेले. पण तरी 2-3 वर्साचे गॅप पडले, परत योगासनाचे फिल्डान येले, परत प्रॅक्टीस स्टार्ट केले आनी प्रॅक्टीस करून पार्टिसिपेशन करून हांगा नॅशनल गेमान हांव पार्टिसिपेट करता. आय एम अ स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट इन योगासन and a national athlete. First of all, I am very honored to represent our Goa state in Yogasan, and as we can talk here that competitions are getting more serious and more athletes are coming up in Yogasan because there is more support as compared to few years back. There was no support in Yogasan and all. This Yogasan was underrated. Now also still some people thinks that Yogasan is just for normal exercises, pranayams and all, but yoga is a very deep topic. If you will dive in, you will just get in and in. There is no end to it. But each and everyone, I would like to say that each and every athlete, each and everyone, maybe a male, female, student or a office person, they should try doing yoga.
एटलीस्ट हाफ एन आवर करके मेरा परफॉर्मेंस इतने सालों का मेरा ब्रेक था, तो बाद में मेरे 1 महीने के कैंप में मेरा वो सब कुछ कवर हो चुका है। अगर मैं करते रहूँगा तो बाद में मैं अलग लेवल पे आ सकता हूँ करके। सर मैंने आज तक मेरे टोटल 2 नेशनल्स किए और ये मेरा 3rd नेशनल है गोवा को रिप्रेजेंट, और बाद में गोवा में होम ग्राउंड है और बाद में मैंने गोवा का मेरा 3rd नेशनल है। सुप्रीम कोर्टात वाघ संरक्षित क्षेत्र आड सरकाराच्या याचिकेचेर 10 नोव्हेंबराक सुनावणी जातली। देखून गोंय उच्च न्यायालयान 11 डिसेंबर मेरेन सुनावणी तहकूब दवरल्या। सुप्रीम कोर्टात 10 नोव्हेंबराक सरकाराचो अर्ज सुनावणीक येता। देखून गोंय उच्च न्यायालयान सुनावणी फुडें धुकलची म्हणून गोवा फाउंडेशनान मागिल्लें। रिझर्वचे आज गोवा फाउंडेशनान जे एप्लिकेशन कंटेम्प्टाचे फायल केल्ले आनी आमचे एप्लिकेशन एक्सटेन्शनाचे आज आयले कोर्टांत हायकोर्टान आनी दोन्ही पार्टींनी रिक्वेस्ट केले त्या प्रमाणे ही केस आता डिसेंबरान दवरले हायकोर्टान, कारण की सुप्रीम कोर्टान ही केस 10 तारखेचे टेंटेटिव्ह लिस्टार दाखयता सुप्रीम कोर्टाच्या। ताका लागून दोन्ही पार्टींनी बाय कन्सेंट ही आता आफ्टर वेकेशन दवरल्या, दिवाळी वेकेशन सोंपल्या उपरांत। तरंग ह्या ग्रुपान दिवाळे खातीर खासा प्रदर्शनाचे आयोजन पणजेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरी हॉलात केलां। ह्या खासा प्रदर्शनाचे उक्तावण मंगळारा शिवोलची आमदार डिलाय लालोबू आणि गोंय महिला आयोगाची अध्यक्षा रंजिता पै हिणे केले। ह्या प्रदर्शनात दिवाळे खातीर लागपी सगळ्या तरेचे सामान उपलब्ध आसा। ह्या दिवाळीचे प्रदर्शन 7, 8, 9 आणि 10 नोव्हेंबर मेरेन लोकां खातीर चालू आसतले, तेन्ना गोंयकारांनी ह्या प्रदर्शनाक मुजरात भेट दिवची। आयज आमी डॉन बॉस्को ह्या सुवातेर पेंजीम आहात टू इनॉग्रेट आमचे तरंग दिवाली शॉपिंग आनी ऑर्गनायज बाय श्वेता एंड हर एंटायर टीम। आमचे मदीं आहा बाय रंजिता पै, शी इज द हेड ऑफ वुमन्स कमिशन इन गोवा। आमचे बाय सोनाली एंड ऑल प्रेजेंट हियर। ओडी खोशी भोगता आयज इनॉग्रेट करपाक आनी आय रिक्वेस्ट इट विल बी अ 4 days फेस्टिवल महोत्सव ते। सो आय रिक्वेस्ट ऑल माय गोंयकार, सगळे आमचे गोंयकार हांगा येवन आमच्या महिलांक स्पेशली कितें तरी हातबोट लावन तेंचे उमेद ही दिवालीची, वॉट इज दिवाली, इट्स अबाउट शेअरिंग। सो लायट अप द लाइव्स ऑफ आवर लेडीज ओवर हियर and I really congratulate and thank by Shweta for taking this initiative. Women empowerment खरे चिंतपा गेल्यार हेच, where you allow a lady to earn something and take to her home. तरंग एक्झिबिशनाक फाटली कितलीशींच वर्सां तरंगाचे फाउंडर मेंबर श्वेताचारी हे कितलीशींच वर्सां तरंगाचे एक्झिबिशन करता आनी ताजी खूब तोखणाय करीन दिसता। कित्याक ताजो मेन मुद्दो जो आसा तो बारीक ज्यो बायलो कितें कितें आपले तयार करतात, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जावं बाकीचे बारीक बारीक एंटरप्रेनर्स, विमेन एंटरप्रेनर्स स्पेशली, तांकां मदत जावची ह्या उद्देशान ती फाटली कितलीशींच वर्सां हें तरंग एक्झिबिशन घडोवन हाडटा। हांव तिका मना काळजांतल्यान खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी तुमकां सगळ्यांक सांगता हें एक्झिबिशन 4 दीस आसतलें, 7, 8, 9, 10 ह्या तारखांक डॉन बॉस्कोन आसतलें। सगळ्यांनी मुजरत येवचें। टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता। दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। पर्रा सिटीजन फोरम आयोजित 9वी अखिल गोय आकाश कंदील सर्त। ह्या सर्तीत वांटेकार जावपी सर्तकांनी फक्त इको फ्रेंडली आकाश कंदील तयार करप सक्तीचे। देखून 10 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसाक आयोजित ह्या सर्तीत सगळ्यांनी वांटेकार जावन बरो प्रतिसाद दिवचो।
ह्या सर्तीचे पयले इनाम 30,000 आनी यादस्तीक, दुसरे 25,000 आनी यादस्तीक, तिसरे 20,000 आनी यादस्तीक, चौथे 15,000